तुम्ही पळयता असेल की वचत ते आम्ही फोरम्स जे आहात ते जे कमीट केल्ले प्रत्येक गांवांत प्रत्येक पंचायतीक त्या प्रमाणे वचत ते फोरम्स आम्ही इन्स्टॉल केल्ले आणि त्याचे इनॉग्रेशन सुरवात केले. आयज आम्ही केरी गांवांत आहा, आमच्या मदीं आमचे पंच मेंबर सगळे आहात. टोटल GTDCन आमकां टोटल 30 फोरम्स दिल्ले, जे सगळे 30 फोरम्स इन्स्टॉल केले. इनॉग्रेशनूय स्लो बाय स्लो सगळी सुरवात केली. ताका लागून सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या GTDCचे चेअरमॅनाक श्री केदार नायकाक की त्यांनी जे आमकां रिक्वायरमेंट आसले आमच्या मतदारसंघात ते त्यांनी फुलफील केल्ले आहा. तशेंच आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांकां धन्यवाद म्हणटा की मांद्र्याच्या उदरगती खातीर बारीक आसूं किंवा मोठे हे ते सगळे जाण एकजुटीन रावन हे सरकार आमकां मदत करता आमच्या उदरगती खातीर. आणि आयज टुरिझम सेक्टरान टुरिझम डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां जितकी मदत लागता तितकी ते दिवपाक आमकां प्रत्येक टायमार आमची पंचायत किंवा म्हाज्या थ्रू कितें प्रपोजल वयता डेफिनेटली ते एप्रूव्हय करतात आणि आमकां मदतूय करतात. कित्याक ह्यो कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान टुरिझम सेक्टरान आमकां अपग्रेडेशनाची गरज आसता आणि प्रत्येक गोष्ट अपग्रेड करप इम्पॉर्टंट आसता. केरी गांवांत आयज कोस्टल बेल्टाक कितलींशीं वर्सां टॉयलेट नासली. आयज ह्या सिजनाक ती आमी टॉयलेट आमचे ऑलरेडी काम अलॉट केल्ले आहा, फक्त पावसा खातीर रावल्या. सीजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हांगासर तांकां बिचाचेर टॉयलेटूय मेळटले. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक डिपार्टमेंटा थ्रू कशी आमकां मदत लागता तशी तशी आमी सरकारा कडल्यान करून घेता. ताका लागून परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. पूर्ण आमच्या केरी पंचायत तशेंच आमचे हांगातले कार्यकर्ते जावं किंवा आमचे स्थानीक जावं जेंचे एकजुटीन एकवटीन वांगडा रावन गांवची उदरगत कशी करपाक जाय ते प्रमाणे ते गायड करतात, सजेस्ट करतात, त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतात. ताका लागून धन्यवाद. आज आमदाराक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तर भुरग्यांचे खूब हाल जाय काळोख पडा आसलो, खेळपाक मेळनासले. आतां खेळपाक मेळटले तांकां उजवाडाक बरें. म्हणून हांव थँक्यू गांवाच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन थँक्यू म्हणटा.